आमचे सुकलेल्या सर्वांग भोगशिता आम्हा भाग्यान भोगोसून सौम्या भरता सौम्या आया तुझ्या मंदिरा भक्तीन बंधून करता आराधा संतोषान उल्हासान निवाशी काळजान दुनिया भेटता बलिदान सौम्या आया तुझ्या मंदिरा भक्तीन बंधून करता आराधा संतोषान उल्हासान निवाशी काळजान दुनिया भेटता बलिदान. Misa jadi sewa warga misa itu Veronica Montero kut madawatin zalla sende pasut mistita Jacinta John Jacinta Almeida pulgur ventlat me pasut mistita Genevieve Adel de Souza anjere de pasut station se festa ko kone murto mistila anjere de pasut ya misa jabili talabala ami mako kuda storia mogachano aichi desa amche fergaji che wetle festa ami sambrumta ani sambrum ek misa jabili dan betoko amche mada sat manadik bapu roshan krasta गावांत सिद्धकट्टे फुर्गजीचे प्रस्तुत फातमुल्लास होमिओपॅथी आस्पत्रे तसेच कॉलेज हाचे आडळतेदार ते जावन आसात. तुमच्या सर्वांच्या तर्फे तांकां हार्दिक स्वागत मागता. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आमची फिरगस पात्रून मोरी विश्वराणीन फाटल्या वर्सा आमकां पाटयल्ल्या उपकारा पासून दिल्ल्या अभ्यासावा पासून तशेंच तिचे तावन आमी जोडून घेतिल्ल्या ससाये आनी मजते पासून तिका अर्गांसुती भेटोवच्या द्वारी धन्य देवाचो उपकार बावडूंक आमी ह्या देवतेंपलान सांगाता जमल्या. ह्या देवस्तीन भागीदारा जावंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. मंगळूर दियेसीजेन हे वर्स जीव मोलादीक ताचे रक्षण आनी जतन म्हणलो ध्येय घेतला आसता हाचे बराबर मोरी मनशा जिवाक गौरव दिवंक प्रेरण म्हणलो संदेश आमी घेवया. हे दिशेन मोरी आमकां आदर्श म्हणजे बोडव्यान मोरी एक देवाच्या पुताची माता जावच्याक कबलात विसारतना मनशा जिवाचे मोल समजल्ल्या मोरयेन कुशीन कल्तीमान घालो. दुसऱ्यान काना शहरांत वायन उणो पडिल्ल्या वेळी येजमानाची मर्याद राखच्याक आपल्या पुता लागीं सांगून असर्ये जायचें केलें. तर मोरी आमची सर्गी आवय आमी हर एका व्यक्तीक मोगान आनी मनान लेखूंक प्रेरण दिवं दी. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका व्यक्तीक मोगान आनी जतनेन सांबाळया. फिरगस कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक मान दिवच्या बराबर पवित्र सभेच्या वडिलांक फावो तें स्थान मान दिवया. सर्वां एका काळजा मनाची जावन आमच्या फिरगजीच्या उदरगते पासत वावुरया. ही कृपा ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत मागून घेवया. जेजू ख्रिस्ताताई मोगाच्या भुरग्यान आणि भाव भयणीनो ह्या फिरगजीचे व्हडलें फेस्त आमी आचरण करता. आमची पात्रोनू मोरी विश्वराणी ह्या फिरगजीची पात्रोनू तिका मान आज आमी करता आणि तिच्या मुखांत ह्या फिरगस कुटुंबाक आमच्या एकल्याच्या कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्घां दिता. तर मोरी मनशा जिवाक गौरव दिवंक आमकां प्रेरण दिता. हो अपुर्बायचो संदेश आज आमी नियाळतना मोरये मायेक आमी मान करया. मोरयेची ससाय आमी मागया आणि आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेंत आमच्या वावराच्या जाग्यार आनी अख्ख्या समाजांत ह्या संवसारांत मनशा जिवाक गौरव दिवंक आणि मनशा जिवाचें रक्षण करूंक आमची जबाबदारी आसा म्हणलें समजून मोरये मायेची देख आमी घेवया. तर ह्या मिसाचें बलिदान फावो ते बरी आमी भेटोवचे खातीर सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचें आनी पेले लागचें मोगसाणे आनी काकुळटू आतां आमी मागया. आयची प्राचिताची रीत ह्या बरी आसा. मनशा जीव देवा तावन येता देखून तो पवित्र. पूण पातका वरवीं मनशान ताचें पवित्रपण होगडायलां.
आज आमचे भोवती मनशा जिवाचेर थरावड अपाय आसात ते आतां आमी उल्लेख करता आसता आमच्या फिरगजेचे विविध संघटनाचे सांदे आल्तारा मुखार येतले आनी तांणी पातकाची उसरणी करतना ताका जबाब जावन गावया उतरां गायन मंडळी संगी. ह्या दिसांनी मनशा जिवाचे दुस्मन जावन आयकोंक मेळचे विशय गर्भपात, अत्याचार आनी जीवघात. कितल्याशा आवयांनी आपल्या बाळान संवसारचो उजवाड देखच्या दिनच तांकां नास केला. साबार चलयो आनी स्त्रियो अत्याचाराक बली जाल्यान. हर एक दीस म्हणले परी मनीस चिल्लर कारणांक लागून आपलो तशे पेल्यासो जीव काडटेस आसा. आमच्या समाजांत आसच्या असल्या पत्क्यांक सोमी बक्षून दी म्हूण मागून गायता. राग, द्वेष, मसूर आणि हगे या अवगुणाद्वारे आमचे कुटुंब वाडो आणि फिरगज बरी करूंक वावरच्या बदलाक स्वार्थी मनोभावान आमी चियेल्या. पयले ते अशें बरेपण पळोवंक फाटीं सरल्या. ह्या पासून आमकां बक्षी म्हणून मागून गायता. दिसपडते आमच्या हातीमेळचे वार्तापत्र पळयतना तातूंत दिश्यो संगती, लढाई, हिंसा आनी कुनी पवित्र सभेचे आनी समाजाचे बरेपण करूंक आनी क्रिस्ताचे मिसांव काम मुंदरसून व्हरूंक आमी फुडें सरतना आमकां अन्याय करच्या व्यक्तींक तूं बक्षी सोम्या आनी तांच्या भोवतीक उजवाड लाभय म्हूण मागून गायता. ईश्वर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां श्रेष्ठच्या जिविताक पावो. Servis pura deva, servis
प्रार्थुया. सर आमच्या गैरसंगतीर आता आम्ही मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या पुताच्या आवय कांकवार मोरयेक आमची आवय आणि राणी तुवें करून दिल्याय. या तुझ्या अपुरबायाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. आणि तुवें तुझ्या भुरग्यांक सर्गा राजांत तयार करून दवरलाय ती महिमा आमचे मायेर आनी हेच्या विनवणेन आमी जोडूंक पावो म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवितांच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलीताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेश करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वळोवचो नाय. तुज्या लोकाच्या भुरग्यांचें फरीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तुजो कर्ताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें. सोम्या
सावन पावलून कोरिंदरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणान. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. तुमी कोणेय आपणाक टोकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच जय. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. आनी तेंच पुस्तक परत्यान म्हणटा, बुदवंतांची चिंतना कितली पोकळ म्हूण सोमी बरो जाणा. ह्या पासून मनशा विशान कोणेय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सक्कडी तुमचेच. पावल जावं, आपोल्लो जावं, केफास जावं, संवसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतार हें. देवाचे गोड उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सामर्थ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. ते गेल्या उपरांत सर्वस्पराचो एक दूत जुजैक स्वप्नांत दिश्टी पडून म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदेच्या मरणा पर्यंत थंयच तो रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवादन रिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. देवाचें उतर हें.
इश्टताई मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो, आज आमी मोरये मायक मान करता. मोरी विश्वराणी मोवापूरबायचे फेस्त आज आमी दबाजान हांगासर आचरण करूंक संगत जमल्या. विश्वराणी मोवापूरबायचें नांव आनी हे राणीपुरा तातूंत ही राणी आसा. त्या देखून मोरी असो गांव आमी म्हणयत. त्या देखून मोरी न्हय विश्वा सगळ्या संवसारांत आसा, पूण हांगासर विशेश तरान ह्या राणीपुरांत ती जिवाळ आसा आनी तिचे मुखांतर जायतें बरेंपण, जायते अजापां, जायती मागणी तिणें आयकल्यांत आनी तिका मान करून आज एकूटाम जावन आमी सांगता जमल्या. आनी आज आमकां नियाळ करूंक मोगाच्या भावा भयणीनो, हे बोवापूरबायचो संदेश आसा. मोरी मनशा जिवाक गौरव दिवंक प्रेरण दिता म्हणून. मोरी मनशा जिवाक गौरव दिवंक प्रेरण दिता. हे घडी बरो आमी आमच्याच जिवा विशयांत चिंतल्या जाल्यार फिजिकल बॉडी म्हणटा आनी ते जावन आसा देवाचे एक अजाप म्हणयत. आमच्या जिवा भितर कसली सगळी चटवटीको एक्टिविटीज जातात आनी ते आमी एक घडीभर नियाळ केल्यार आनी आमकांच आमी म्हणयत हें देवाचें व्हडलें अजाप, व्हडलें अजाप. यू आर ए मास्टर पीस म्हणटात. आमी एक मास्टर पीस देवाचें. आधुनीक तंत्रज्ञान आमच्या जिवा भितर आशिल्ल्या निगूढ सता विशयांत संशोधन करता आनी कितलें संशोधन केल्लें तितलें नव्यो नव्यो संगती मनशा जिवा विशयांत भायर येते आसात, उक्तडाय येते आसात. आनी की संशोधन करनासात आनी हें संशोधन आमच्या जिवा विशयांत आखेर जाल्लें म्हणलें ना. कित्याक तितले निगूढ आनी निगूढ सता आमच्या जिवा भितर आसात. पूण हे गजाल आमी थोड्यो गजाल समजून गेल्यार आमच्या जिवा विशयांत मोगाच्या भावा भयणीनो, संशोधना प्रमाणे थोड्यो अजाप करच्यो दिसल्यो संगत्यो गजाली आमी पळोवया. आमच्या जिवा भितर 74 ट्रिलियन सेल्स आसात. खंय जिवा कणा म्हणटा आमी. ट्रिलियन, मिलियन न्ही, ट्रिलियन. 74 ट्रिलियन हे अशें भायर भायर गळटाय. त्या देखून एक अजाप म्हणयत. ते समजूंक आमी सकना, पूण हाच्या विशयांत आनीक संशोधन चलतें आसा. व्हायट ब्लड सेल्स म्हणटात, बेळी रक्ता कणागळो म्हणटा आमी. 10,000 तावन 1,00,000 पर्यंत विविध एंटीबॉडीज म्हणटात, रोग निरोधक उत्पन्न करतात. काही व्हायट ब्लड सेल्स एक 10,000 तावन 1,00,000 पर्यंत रोग निरोधक म्हणटा. म्हळ्यार आमकां पिडा भायर तावन येनातले बरी रक्त तसल्यो एंटीबॉडीज ती उत्पन्न करतात. आमकां हें समजूंक आसात कशें करता अजाप. एक व्हायट ब्लड सेल 100 वयर बॅक्टेरिया, व्हायरस तसल्यो गजाली नाश करता. काही एक, पूण 10 लाख 1 लाख आमी म्हणटा आनी कसल्यो गजाली आमी चिंतूंक सकना. आमचें काळीज हार्ट ते सुमार 5,25,60,000 गॅलन्स रगत पंप करता. एक मनीस सादारण 60 तावन 70 वर्सां वाचता जाल्यार हाच्या एवरेज काडलें जाल्यार सुमार 5,25,60,000 गॅलन्स ब्लड ल्हान चळीत मोडत न्ही. जर रगत इतलें भायर येत जाल्यार आमी चिंतूंक सकना हें कशें करता. आमचे किडनीज सुमार 12,000 लिटर रगत पर आवर एका घंट्याक नितळ करता. एका घंट्याक. देखून आमच्या जिवा भितर असली कॅमिकल्स आसात, रियाक्शन आसात आनी आमी थोडे फावटी रडटा, आमकां दुखता, आमी आसता, आमी चिंता. हे कशें करता म्हणल्यार कळना. काळजा आनी ब्रेन तावन हे रियाक्शन्स, केमिकल्स रियाक्शन जाते आसात. देखून मनीस एक मिस्तेर, मनीस एक मिस्तेर, आमचो जीव एक मिस्तेर आनी हें जावन आसा देवाचें व्हड अजाप, व्हड अजाप. म्हज्या भाव भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता न्ही, अध्याय 1 वाक्य 26 आनी 27. आमचेच रूप आसो आनी आमच्याच सारकेसो मनशाक आमी करुया. देव म्हणटा आमच्याच सारकेसो रूप आसो आमी मनशाक रचुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, चड रानवट मनजातीचेर आनी दोनीर चलतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. आनी देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो
आणि देवाच्या सारकेसो जावनूच सुद्दां घर असलो आणि देवान तसोच स्वास मनशाक दिलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे जापू देवान करचे. केन्ना देवान तसोच स्वास आमच्या काळजांत आमच्या आत्म जावन दिलो तेन्ना मनशा जिवाक मोल आयलें. तेन्ना आमकां सोमेस्तांक मोल आयलें. आमी मोलादीक जाल्या. तेन्ना देवान ताच्या सारकेच आनी सुरपाय जावन आमकां रचलें तेन्ना देवूच आमच्या भितर वस्ती करूंक आयलो. त्या देखून आमी हर एकली आमचो जीव त्या घडयेंत मोलादीक जालो. आणि तसलो गौरव आणि रक्षण करचो कायदो मनशाक बांदलो. त्या देखून मनीस मन जाती बरी न्ही. देखून देवान रचता आसतना सगळे रचून जाले. निमाणे मनशाक रचलो आपलो सारके स्वरूपाय जावन आणि आपलोच स्वास ताका फुंकलो आणि तेन्ना मनीस मोलादीक जालो. आणि आज आमी संदेश नियाळ करचोस मनशाचो जीव मोलादीक जीव राखोंक, मनशाच्या मोलादीक जिवाक गौरव दिवंक, मनशाच्या मोलादीक जिवाचें रक्षण करूंक आज आमकां कायदो आसा आनी मोरी आमकां एक प्रेरण जावन आसा. मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो, आमी दोन संस्कृती मदें जियेता. टू कल्चर्स. आधुनीक समाजांत आमी दिश्ट भोंवडायल्यार आमी दोन कल्चर्स संस्कृती मदें जियेता. द कल्चर ऑफ डेथ आनी कल्चर ऑफ लायफ. मरणाची संस्कृती आनी जीव दिवची संस्कृती. द कल्चर ऑफ नॉयज अँड कल्चर ऑफ वॉयस म्हणून. सकयल गेले खंय गेले आवाज आसता न्ही गे. आमकां एक मिनट वगेत रावंक म्हळ्यार आमकां वगेत रावंक जायना. कित्याक आमी तशें जाल्यार संस्कृत आवाजूच आवाज, हर एक कडेन आवाज. आणि आमकां मौन रावंक जायना. द कल्चर ऑफ नॉयज आनी वॉयस हातूंत डिफरन्स आसा. कल्चर ऑफ डेथ आनी कल्चर ऑफ लायफ ह्या दोन संस्कृती मध्ये आमी जियेता. कसली कल्चर ऑफ डेथ, कसली कल्चर ही कसली संस्कृती. तुम्ही 10 मिनटां थोडी चॅनलां ओपन करून पळयल्यार बरो टीव्हीर. आणि कसली कल्चर ऑफ डेथ म्हणल्यार आमकां समजता. ह्या टीव्ही वाल्यांक एक मनीस आड पडूंक वचना. फ्लॅश न्यूज आयले, तो पडलो, तो मेलो, अशें जालें तशें जालें, बॉम्ब फुटले, भयोत्पादक आयलो, पुरो फ्लॅशिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज. 10 मिनटां तुमी पळयल्यार पुरो. आनी हांव न्ही जावनी हांव असले सांगता पळोवंक कस कित्याक पयलींच टेन्शन आसता आनी हे मनीस आमकां मागीर टेन्शन करतात. त्या देखून आतां जी माध्यम आनी थोडो वेळ आमी पळयल्यार आमकां कळटा कसली कल्चर ऑफ डेथ, मरणाची संस्कृती आमच्या बोवारी आसा गी म्हणून. जिवाक मोल ना. आधुनीक संवसारांत मनशा जिवाक मोल ना. तशें आमकां भोगता. भाव भावाक जीव मारता, भुरगीं आवय बापायक जीव मारतात आनी शेजारी आनी कोणाक दिसा उक्ताडाक जीव मारतात, रगत वारयतात. कसली संस्कृती ही जावन आसा मरणाची संस्कृती. द कल्चर ऑफ डेथ. भयोत्पादन, बॉम्ब फुटले, कोणी मॉला गेलो, पिस्तूल आसा, गुळो घालून 50-50 दिवशी मारले. खंय व्हडले एंटरटेनमेंट जाता आसा, गॅदरींग आसा, ते रिगले आनी थंयसर जीवशी मारले. ही गर्देक रिगले आनी थंयसर जीवशी मारली. ही घडीत आमकां घडीत आसात. कसली संस्कृती ही जावन आसा मरणाची संस्कृती. द कल्चर ऑफ डेथ. मनशा जिवाक हांगासर मोल ना. कोणी म्हणालो ह्या संवसारांत व्हडल्यो व्हडल्यो पिडा आसात गी म्हणून, कॅन्सर आनी एक सोशल पिडा आनी आतां एक कोरोना व्हायरस पिडा, पूण ताच्याकी व्हड पिडा मनशा गोळाक लागल्या म्हणटा एकलो बरयणार. आनी ती जावन आसा मनशांचें अंतस्करण मेलां म्हणून. मनशांचें अंतस्करण मेलां. द कॉन्शियस इज डेड. आनी ही जावन आसा मारेकार पिडा मनशा गोळाक लागल्या. आनी केन्ना ही पिडा लागत त्या दळा मरणाची संस्कृती नीज जावनी आसतली. मनीस तेजे केदळा ताचे अंतस्करण मरता ते ताका भाव कोण म्हूण दिसना. मनशाच्या जिवाक गौरव दिवंक ताका कळना. आनी ताचो संबंधी संबंध कोण, सळवळ कोण, हे रिलेशनशीप ताका कळना. कित्याक ताचें अंतस्करण मेलां. ही जावन आसा मारेकार पिडा मनशा गोळाक लागल्या. आनी एक मारेकार जावन आसतली. ताका ते गीत आमचे माध्यम आवडोलाले सांगलें. धर्मांधपण, धर्मामध्ये लढाई, राग मोसोर फारीकपण, असली लैंगिकता, मादकता, भास्कळपण, हे सगळे मोगाच्या भाव भयणीनो कल्चर ऑफ डेथ. आनी एक संस्कृती येता आनी ही सगळी संस्कृतीक आमी साक्ष. ती जावन आसा कल्चर ऑफ लायफ, जिविताची संस्कृती. आनी कसली संस्कृती.
आनी ही संस्कृती आराम जाता म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत. कित्याक एक भुरगें आवयच्या गर्भांत थंयसर जीव घेता, थंयसर आराम जाता जिविताची संस्कृती. आनी एक भुरगें आपल्या कुटुंबांत जल्मता, थंयसर आराम जाता जिविताची संस्कृती. आनी कुटुंब जावन आसा जिविताच्या संस्कृतीचें पाळणें, जिविताच्या संस्कृतीचें मंदीर. आनी कुटुंबां, इस्कोलां, आस्पत्र्यो, आश्रय, खंयसर बरेपण आसा, खंयसर जीव वळटा, जीव दिता, जिवाचें रक्षण करता, थंयसर आसा जिविताची संस्कृती. आनी तसली संस्कृती आमी उरोवंक आनी मरणाची संस्कृती नाश करूंक आमकां हर एकल्यांक जबाबदारी आसा. देखून आज मोरी आमकां तेंच आपोवणी दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी मनशा जिवाक गौरव दिवंक शिकयता. कशें शिकयता एक थोड्यो संगती आमी उडास करून पळया. आर्च बिस्प फुलटन जे शीन नवाटीक बरयणार ताणें एक बूक बरयला. त्या बुकाचें नांव आसा द वर्ल्ड्स फर्स्ट लव म्हणून, संवसाराचो पयलो मोग, संवसाराचो पयलो मोग. आनी ह्या बुकांत हो बरयणार बरयता देवा आनी मनशा मदलो मोग, देवा आनी मोरये मदलो मोग, आनी देवा आनी ह्या रचना आनी रचणारा मदलो मोग ह्या विशयान तो बरयता. आनी थंयसर तो म्हणटा केन्ना आदाम आनी एवेन पातक केलें आनी मरण आयलें आनी देवान चिंतलें ह्या मनशा कुळाक बचाव करीचे, आनी केन्ना देवान मोरये विशयान चिंतलें तो वळू संवसारांतलो पयलो मोग उदेलो. देव मोरयेच्या मोगार पडलो. केदळा एक पातक नाश करूंक एका चलयेची गरज उदेली, तेन्ना देवान नजरेन जेन्ना मोरयेक विसली तेन्ना संवसाराचो पयलो मोग उदेलो. देवाचो पयलो मोग, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लव उदेलो म्हणून हो बरयणार सांगता. आनी देखूनच आमी वाचता न्ही देवान मनशा कडल्यान इतलोय मोग केलो, ताणें एकल्याच पुताक धाडलो. आनी केन्ना हो जावन असो पयलो मोग. आनी मोरी जावन आसा देवाच्या पयल्या मोगाक अणभव केल्ली स्त्री. आनी मोरये करीत आसा मनशाक जिवाचें रक्षण कशें करीचें गे म्हणून, मनशा जिवाक कशें गौरव दिचें गे म्हणून मोरयेक बरेंच कळीत आसा. कित्याक मोरी देवान, मोरयेक देवान वेंचून काडली आनी तो जावन असो पयलो मोग म्हणून. तर म्हज्या भाव भयणीनो, पयली सगळ्यात आमी उडास करया मोरयेन कुटुंबाचो मोग केलो. मोरयेन कुटुंबाचो मोग केलो. पती जुजेचो, पुता जेजूचो ताणें मोग केलो. सगळ्या कुटुंबाक तिणें राखलें आनी सांबाळलें. कशें? कोण कुटुंबाचो मोग करता, कोण कुटुंबादारांचो मोग करता, थंयसर मनशा जिवाक मोल आसा. कोण कुटुंबांत थंयसर उणेपण आसल्यारय सुदारून जी येतात, थंयसर मनशा गौरव मोलाक गौरव आसा, रक्षण आसा. आनी मोरयेन तें शिकयलें. मोरयेन ती जियेली. कशी जियेली? थंयसर आमी समजता केन्ना मनशा जिवाचें मोल आमी समजता तेन्ना मनशा जिवाक गौरव दिवंक आमी समजता, मनशा जिवाक मान करूंक आमी समजता. मोरयेन तें गेलें. मोरयेन संपूर्ण रितीन कुटुंबाचो मोग केलो. जेजू बाळकाचें तिणें रक्षण केलें. बडवो गब्रियल दिश्टी पडटना तिणें येस म्हळें, नो म्हणलें जाल्यार थंयसर मनशा जीव उदेवंक साध्य नासलें. तिणें जायत म्हळें. केन्ना तिणें जायत म्हळें थंयसर मनशा जीव उदेलो, जेजू जल्मलो. म्हज्या भाव भयणीनो, सबार पोटी अशें जाता आमकां भुरगीं नाकात म्हणून, गर्भपात या हेर भुरगींच नाकात काजारी जिवितांत. केन्ना आमी नो म्हणटा थंयसर मनशा जीव जल्मोवंक चान्स ना. देवाच्या योजनाक आमी अडखळ हाडटा. थंय मनशा जिवाक गौरव कुटुंबांत हाडून तो देता. उडास दवरया, कुटुंबांत हाडूंक आसा, कुटुंबांत हाडूनच मनशा गौरव. आनी मोरयेन तें शिकयलें. मोरयेन तें शिकयलें. इजिप्ताक पलायन करता आसतना तिचो उद्देश आशिल्लो जेजू बाळकाक राखचें म्हणून. त्या देखून ती इजिप्ताक काळोखांत पलायन करून गेली. भियान ती आसली जाल्यार उद्देशकच मनशा जिवाचो हांवें गौरव दिजे, रक्षण करीजे. त्या देखून जे स्वार्थ तिणें सोडलो, स्वाभिमान तिणें सोडलो, देवाच्या कुशे खाल मान घाली आनी थंयसर मनशा जिवाक तिच्या कुटुंबाक तिणें राखून गेलें. आज पळय आश्रय कितल्यात, थंयसर मलगडी कश्ट जातात. भुरगीं आसात पूण आश्रयान दवरतात. मनशा जिवाचे खंयसर पावता पूण मोरयेन आमकां तशें शिकोवना. सांगता तिणें दवरलें. आज आमी समजून घेवचें, आमच्या वडिलांक मान दिवंक, आमच्या भुरग्यांक गौरव दिवंक, भुरग्यांक मोलां शिकोवंक, मनशा जिवाचो गौरव दिवंक कुटुंबांत हाडून तें दिवंक जाय. दुसरें आसा मोरयेन देवाचो मोग केलो. हांगा आसा भावार्थ. खाली मनशान मोरयेन आपल्या कुटुंबाचो मात देवाचोय मोग केलो. देवाच्या कुशेक कालती मान घाली. कुसारून कळटना जेजू मरतना तसो कूड हाती घेत आसतना भावार्थ जे लागीं आसलो
देवाच्या कुशे खाल ती मान गेली आणि आपलो पूत मनशा जिवाक जीव दिता म्हणून ती संतोष पावली. त्या मरणान तिने दादोस काय जोडली कित्याक जेजू मनशा जिवाक गौरव दिवंक मरण पावता ते तिने स्वीकार केले. देखून मोरयेन देवाचोय मोग केलो. तिने देवाक विसले, जीवदाताराक वेंगले. केन्ना आमी देवाक विसताव, भावार्थाक वेंगताव, तेन्ना आमी जिवीत विसताव. मनशा जिवीत विसताव आनी मनशा जिवाचें मोल आमकां समजता. तिसरें, मोरयेन हेरांचोय मोग केलो. एलिझाबेथ भेट करून ती गेली काना शारांत, थंय अजाप जालें आमकां गळीत आसा. हेरांचो हुस्कोय तिका आसलो. देखून मनशा जिवा गौरव म्हळ्यार आमी हेरांकी गौरव दिवंक शिकोवंक आसा, हेरांकी मान दिवंक शिकोवंक आसा, हेरांक आसा तशें आमी स्विकार करूंक आसा. ही मोरी आमकां शिकयता. आनी चवथें आसा, मोरयेन तिचोय मोग केलो. तिचोय मोग केलो. केन्ना जेजूच्या जिवाचे, तिच्या जिवाचें मोल तिका समजलें. देवान म्हाका कित्याक विसरून काडलें म्हणटा ती गडबडली. पूण तिका समजलें म्हज्या जिवांत हांव कितेंय विशेश आसा. म्हजो जीव, म्हज्या जिवाचें मोल चड आसा. देखून देवान म्हाका विसला. त्या देखून तिच्या जिवाचें मोल तिका समजलें आनी तेंय तिणें स्विकार केलें. तिचोय तिणें मोग केलो. तर मोगाच्या भाव भयणी, 4 संगती जीव राखचे आमी राखणदारां जावया. आमच्या कुटुंबांनी प्रमुख जावं, भुरग्यां मदें असली संस्कृती घालूंक आमी प्रयत्न करया. वडिलां, भुरगीं, तरणाटी एकामेका मानान लेखूंक, गौरव दिवंक, वायट संवयांत मेगळें जावंक, जीवघात असल्या चिन्नांत पयस वचोंक, पूण जियोवंक, फुडकर जियोवंक प्रयत्न करया. आनी मोरी आमकां आदर्श. आनी माणे मोगाच्या भाव भयणीनो, दितीनी ह्या पुस्तकान आमी वाचता अध्याय 32. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता. देव म्हणटा, जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुमचे मुखार दवरता. जिवीत विसरून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर, ताचे कडेन तिर एकवटान राव, कित्याक सर्वेस्पर तुजें जिवीत. जिवीत विसरून काड आनी तूं वाचतलोय. देवाचीं उतरां. तर म्हज्या भाव भयणीनो, हें वर्स आमचें ही सिजन जिविताक समर्पीत दिलां, द इयर ऑफ लायफ. आनी त्या देखून आमकां जबाबदारी आसा ती गरजेन समजून घेवया. आनी मोरी माय आमकां हर एक लागी प्रेरण जावन आसा, ती प्रेरण जावं दी. तिची मजत आमच्या कुटुंबांनी आमी मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवाते आमचो भावार्थ आमी उसारया. सांगात आमी म्हणया, सतमंता देवा, सर्व बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या असणारा जेजू क्रिस्ता तुझे ग्लास पुता आमच्या सुमिया पवित्र गर्भे सुमोलो ओंकार मुरितान पांच पिला तकाल ताका विश्वास जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो. तो मेल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेदल्यांतलो जिवान जाला. सर्गार सोडलो. सर देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यान सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे उक्ताचो एकतार पथकांचे मुक्साने पुडीचें जिवान पावन सस्तेचें. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यानो, देवान आमकां तसोच ताचेच जिवीत दिला आनी जिवीत जियोवंक, गौरव दिवंक आनी रक्षण करूं आमचो कायदो. त्या देखून मरियमाची ससाई आतां आमी मागया. तुमची सवाब मनशा जिवाचो आनी प्रकृतीचो पोस करच्या दिशेन खळमीत नासता वावरूच्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक आशिर्वाद दी. ताचे संगी वावूरच्या सर धार्मीक मुखेल्यांक तांच्या मिसावाद्वारी जिवाचे महत्व राखूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जात धर्म लेखी नासता मनशा जिवाक गौरव दिवंक आनी सर धर्माच्या लोकांक भाव बांदवपणान जियोवंक अवकाश करून दिशे तांच्या मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता.
आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्यातही तशेंच फिरगज कुटुंबाच्या हर एका व्यक्तीतही आजचे बरेपण पळोवन तांची दैनीक फिरगज वर्दी करच्या दिशेन गलसूंक अवकाश करून दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगजीच्या सर्व संघटनांनी मनशा जिवाचेर जावचो अन्याय खंडन करूंक तशेंच हर एक जीव मोलादीक म्हणलें चिंताप आठोवन सर्वांक बरी करची योजना मांडून हाडूंक आनी ती सफळ करच्याक वावरिशें कर म्हूण मागता हांव. वर्गवंताच्या आमच्या भावंडाचो उगडास काडटना तांकां बरें काम आनी भद्रते लाभय. तशेंच फाटल्या वर्सान देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सस्नीक विशय लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजीची अभिवृद्धी जावच्याक उदार मनान दान दिवच्या सर्वांक बरें इनाम लाभय. आयच्या दिसा आमच्या संतोषान वांटेली जाल्ल्या सर्वांक आशिर्वादीत कर. प्रत्येक सांग सर याजकांक तुज्या कुरपे बेसावांनी बरोवन तांचो मिसाव वाव सफळ कर म्हूण मागता. आमच्या वैयक्तीक गरजेचो उडास काड मागया. सर पदवेदार आमच्या मोगाळा बापा मोरये मुखांतर आमच्या फिरगज कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक जिविताक तुवें दाखयलेल्या सर बरेपणा खातीर कुरपे बेसावा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुका मान करून आमी भेटयलेली मागणी तूं मानून घे. व्हडली जबाबदारी तुवें आमकां दिल्याय मनशा जिवाक रक्षण करूंक गौरव दिवंक आनी तुवें दिल्लें जिवीत बऱ्या तरेन जियोवंक असलें जिवीत जियोवच्याक आमकां तुज्या सक्तेन तूं बरय. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. Santo, os vai morar, beite tão sonhar.
खुबशा भाऊ भयणीन आनी भुरग्यांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मैमेक आमच्या नित्य प्रभू सभेचा आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान कुर्सारा तुका आपले समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंचं समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावो म्हणून आमी मागता. आमचे सुमया जेजूचें नांव घे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. हांव क्वार मोरेक आमची आवय आनी राणी म्हणून आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगटता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सस्ती प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे विदेशी देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दरबार तुझी थोर महिमा वाकणता. तांच्या सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावणो जेजू क्रिस्तांव जो पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिना अस्तंत पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा खालतेपणी आमी मागणे करता तुका भेटोवच्या आमी आदल्यान ती देणी जास्त पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साधना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वस्तू ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी साश्टी कराराचे रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Power to so good pergatuya.
बापा आमचे सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो तुझ्या नंतरीत पुनर्जीवानपण असो आणि सरगार चढण्याचो आम्ही भक्तीपणा उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट आम्ही पळोवन आसाव तुकडे उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता बलिदान तुका समर्पिता जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुझे दयाळ दिश्टी घाले तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्र रक्तान भर आणि जेजू सभा कूड आणि गत्मो आमी सावक निर्मी तुका भेटलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे भोवभाग्यवंत ओंकार मरियेच्या तुझ्या भगिवंत धर्मदत्तांच्या आणि वैभव रक्त साक्षांच्या आणि सुमेस्त भक्त सांगता तुवें वेचून काडलेल्यांच्या दायज आमकां वांटो मेळ्ळो ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तुज्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या पिटर पाऊल आमच्या गोवळे बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सगळ्या गोवळ्या आणि मनेला बराबर तुझ्या पुतान तुका सोडून घेतले सगळे परजे संगती या संवसारांत वाटशे तुझ्या पवित्र सभेक भगवंतांत आणि प्रतिमोगान थीर कर तुझे हुजीर एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत तशें पडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आणि तुझ्या इश्टागातीन या संवसारान अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुझ्या आराजान घे ते आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समेया वरवीं ताजे सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगता मागया परमेश्वराचो वायटांतले आमकां निवार देगण्या जिवितांत समस्काय आमकां दी सर्गींचे मागण्यांचे सोडून राजेचो परिस्थिती येणे पूर्वशानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलीन सर पातळ्यांतले सुटय आनी सर आकांतांत ते वाटय
आमचे जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दोन दुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्ही पण आमच्या भावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घालय. तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतराच वर्स चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमकां हर एकल्यागी जिविताचें देणें दिल्लो आनी मनशा जिवाक रक्षण करूंक गौरव दिवंक आमकां सत्तेन बसो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर वयचें म्हाका कळना. तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus,
सो पासबो सरो मोगन दाखोवन सो भुरग्यांक तुमच्या वाटवर बसो रक्षण सदां तुमकां दिवसान बाळसो रक्षण सदा तुमकां दिवसान धाडचो जेजू तूं जाय जाय आमकां जाय तुजे बिन नाका दुसरें काय तुका शेम जोडटा मोल करताय शांती समाधान सवकास जाय जेजू तूं जाय जाय आमकां जाय तुजे बिन नाका दुसरें काय तुका शेम जोडटा मोल करताय शांती समाधान सवकास जाय तुम्ही हे वालीचे फांते जिवान म्हाका चिटकू रावा हरका शंबर वांट्यान जिवन दितेल्या पाऊस करी ताकाची वाट तुम्ही हे वालीचे वाटेची वाट म्हाका चिटकून रावा हरताय शंबर वाट्यान जिवन दितेल्या जेजू तूं जाय जाय आमकां जाय तुजे बिन नाका दुसरें काय तुका शेम जोडटा मोल करताय शांती समाधान सवकास जाय जेजू तूं जाय जाय आमकां जाय तुजे बिन नाका दुसरें काय तुका शेम जोडटा मोल करताय शांती समाधान सवकास जाय दुर्बळ काळजान तुझ्या
प्रार्थुया. उंड्या रुपाकाल आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, हांव पारमरेचेर आनी बोन संभ्रमन ह्या दिनवसूच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ही आमच्या सर्गेची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूं शिकोव आनी मरणा उपरांत सस्तेच्या जेवणांत वांटो घेवन संपूर्ण सुखेस्त जावन तूं आमकां पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. ओसणया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. मोगाचें तुमकां सुमेस्तांक फिरगस कुटुंबाचो वडील जावन फिरगजीच्या व्हडल्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां सुमेस्तांक पाठयता. फाटल्या सगळ्या वर्सां आमच्या फिरगजीची शर्यतीन मोरी विश्वार आनी मारिफात देवान आमचेर उतरल्या बेसावा खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिली. तशेंच मोरये मायेक उपकारी मनान आमी मान केलो. तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या संघांचेर विशेष रितीने परगवात भाव करनासच्या तुमच्या कुटुंबाच्या सर संघांचेर मोरये मायेची विस्तार आशिर्वाद हांव मागता. वर्सान वरस ह्या इगर्जेच्या वाठाराची सोबाय सडून आसा. हे सर्व तुमच्या मागण्यान तशेंच सहकारान तेच मोरये मायेच्या आशिर्वादान साथ जाला. बऱ्या मनान कुमो केल्ल्या सर्वांक मोरी माय मोरी विश्वार आनी माय आमच्या फिरगजीची शर्यतीन 100 वाट्यांनी तुमकां सर्वांक आशिर्वाद आनी बरो म्हण मागता. आजच्या दिसा ह्या संभ्रमीक मिसाचे मैदान भेटलेले हे जग जावन आसात. म्हणून बाबू रोशन क्रास्ता फिरगजीत सद्याकट्टे फिरगजीचे गांवांत देवळाकट्टे फादर मुल्लास होमिओपॅथी आस्पत्रेचे तशेंच कॉलेजीचे आडळतेदार ते जावन आसात. फादर रोशन ह्या संस्थ्याक आडळतेदार जावन आयल्या उपरांत ह्या सगळ्या संस्थेचो तसेच कॉलेजीचो सगळो रूप बदलला म्हण येता. देवळा कट्टेतले पास जाता आसतना तुमकां हें कॉलेज जाता. जायतो वावर तशेंच राखावळ आसल्यारय आमच्या उल्ल्याक पाळो दिवन हांगासर येवन हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो आपुरबायेचो संदेश तांणी आमकां दिला आनी आमचे खातीर तांणी मागला. ताचो हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन उपकार दवरता. तशेंच सणा भेटवणी केल्ल्या शिवराच्या याजकांचो वळव्यांतल्या याजकांचो तशेंच वागडा भायल्या सैर याजकांचो हांव ह्या संदर्भी उपकार दवरता. तशेंच फाटल्या 9 दिसांच्या निवडा वेळार हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्व याजकांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या व्हडले फेस्त भोव संभ्रमीक रितीन आचरण करूंक कुमो केल्ल्या आमच्या फिरगस गोंय परिशदेच्या संध्यानी फेस्ताचे सगळे मांडावळ बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक कुमो केल्ल्या मानेस्त नवीन डिसोजा आमच्या फिरगस गोंय परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमती विल्मा डिसोजा कार्यदर्शी फिरगजींतल्या 18 वाड्याच्या गुरकारांचो प्रतिनिधीचो तशेंच हर एका संघटनाच्या संघांचो अध्यक्षाचो हांव उपकार दवरता. हे फेस्त आचरण करूंक जायत्या जाणांनी आर्थीक रितीन कुमो केल्या. गुडवांचे कुमोक दिवन कुमोक दिल्ल्या सर्व दानीचेर उर्दो मेज दिल्ल्यांचेर मोरये मायेची विस्तार आशिर्वाद हांव मागता. इगर्जेच्या मुखल्या बागलातावन आल्तारीक सडच्या वाटेर नवी कार्पेट घालून वाट आज आमी सोबयल्या. हाका सुमार 35,000 रुपये खर्च आमकां लागला. हाका दुडवांचे कुमोक दिल्ल्या मानेस्त स्टॅनी लिली मिनेजस आनी कुटान जेजूच्या पवित्रकाळचा वाडो तशेंच मनीस रोशन पिंटो सांतिवस वाडो तशेंच थोड्यांनी दुडवांचे कुमोकाक बसयल्या. तांच्या सर्वांचेर मोरये मायेचो विस्तार आशिर्वाद हांव मागता. आयच्या दिसा आल्तारीक फुलां दान जावन दिल्यांत श्रीमती मिटिल्डा लोबो आनी कुटार जेजूच्या पवित्रकाळचा वाडो
इकडचे भितर सोबत फुलांची वाजा करणं आलतार सुबैल्या तसेच इकडचे बाहेर भोव समित रीतीनं मल्यमाची इमाज सुंदर राहिल्या सचिप डिसोजा आणि संगत्याने क्वीन मेरी डेकोरेटर्स असो सर्वांचो हांव हे संदर्भी उपकार दवरता. सर ह्या सकाळक जेवणाची व्यवस्था केल्या मानेस्ताचे राव विनिफ्रेड डिसोजा आणि कुटां ताका देव बरें करूं. आयची दोस्ती तयार करणं बऱ्या रीतीन मांडून हाडून केल्ल्या आमच्या कोणत्याची वडील सिस्टर मीना तसेच देवस्तुतेंत वांटो घेतिल्ल्या सर्वांचो हांव ह्या संदर्भी उपकार दवरता. वर्सामध्ये तसेच आज विसाची मांडावळ बऱ्या रीतीन मांडून हाडूंक कुमो करच्या आमच्या कोणत्याच्या सर्व शिश्टांक तसेच वर्सामध्ये भुरग्यांक दोतोन शिकोवन कुमो करच्या सर आमच्या टिचरांक देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताच्या नव्यानाची तसेच फेस्ताची सगळी मांडावळ फिरकसकारांक पावशें करूंक तसेच फिरकचे भायर आसलेल्यांक पावशें करूंक कुमो केल्ल्या मानेस्त जीवन पिंटो जीवन फेरावो हाका देव बरें करूं. आमच्या फिरगजीचे गोंयार वो आपुरबायेचे नव्यानवळी हांगासर आयिल्ले जायते ह्या जाकांनी आमच्या गायन मंडळी विशीं शाबासकी उसारली आसा. कोंकणीच्या आयताराची तसेच आयच्या मेसाची कंतरां वो बरी जाल्यात. सर गायन मंडळीचे संभासो तसेच तांकां तरबेती दिल्ल्या राष्ट्र डिसोजा वेलंकणी वाडो हाका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज हांगासर वजंत्रा खेळून कुमो केल्या सोजा ब्रदर्स राष्ट्र आनी रॉल्फ हाका हांव दोगांकी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या सायडीन कुमो करच्या सर तरणाट्यांक देव बरें करूं. भायर वाहनां पार्किंग करूंक कुमो करच्या CNCच्या सर्व सगळ्यांक तशेंच गेल्या त्या हप्त्यांत तशेंच ह्या हप्त्यांत इगर्ज निवळ करून कुमो केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. वर्सामध्ये हर एका दिसा उगजेची गांठ मारणं आमकां मागण्याक उगडास करता मनेस्त पिठलापूस देवक बरें वाडो. फिरगजीचे सगळे लेखपाक पळोवन फिरगजीचे दप्तरान कुमो करच्या विन्सेंट डिसोजा सांजोजो वाडो तशेंच आयताराची काणीक लेख करून कुमो करच्या कुमारी विल्मा डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी मरियमाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर हांव मागता. आमची आलतार भुरगीं भोव सुटसुडीत हर एका आयतारा मेसा पयले लोप घालून मेसेजार करून ते आमकां कुमो करतात ताचो हांव उपकार दवरता. फाटल्या 4 म्हयन्यांत हांव आमच्या संगत आसा आनी आमच्या फिरगजीच्या हर एका कामाक वो बऱ्या रितीन मुखेलपण घेवन हांगासर म्हजो संगत सावन वावर करता. देव करूं विलियम डिसोजा हाचो हांव काळसंतान उपकार दवरता आनी ताची सेवा वाखणटा. आयच्या दिसा ह्या सगळ्या संभ्रमाचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणं हो सगळो रस्त्याचो संभ्रम गांवांत तशेंच परगांवांत आजच्या सर्व लोकांक पळोवन कुमो केल्ल्या मनादीक बाप रिचर्ड डिसोजा केंद्रीय कम्युनिकेशन सेंटर मंगळूर प्लेसीस हाचो डिरेक्टर म्हजो संगत यासक हाचो हांव काळसंतान उपकार दवरता. परच्या दिसा कोंकणीच्या आयतारा लोकांक नव्याक बसूंक वाहनाची वेवस्था केल्ल्या प्रेमजित फर्नांडीस भगिनी कुत्सावाडो हाका देव बरें करूं. भायर आमच्या फिरगजीच्या ICVM कथोलीक सभा तशेंच आमच्या आलत्या भुरग्यांनी स्टॉलांक घाल्यांत दयेकरन ह्या स्टॉलाक तुमी एक घडी बरो भेट दिवची. आकर्शीत खेळ थंयसर तांणी आसा केल्यात तांकां तुमचो सहकार दिवंक विनंती करता. गोंयच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोनीचो दीस आसा देखून भुरग्यांनी पयल्या मिसाकिंचे दुसरे मीस आसचे ना. ह्यो बुधवार त्या दिसा तावन प्राचिताचो काळ आरंभ जाता. सगळ्याच्या बुधवारा 7:45 7:15 एकच मीस आसतले. तो दीस उपासाचो दीस जावन आसा. खरेजमाच्या दिसांनी व्हेस्तारा संजीर हांगासर आराधन आनी मीस आसचे ना. बुधवाक वर्षांच्या ब्रीस 6:45 6:45 हांगासर मीस आसा. हर एका शुक्रारा संजीर 5 वरार कुर्सावाट उपरांत मीस आसतले. शुक्राराच्या दिसांनी सकाळी हांगासर मीस आसचे ना. आयताराच्या दिसांनी 8:15 वरांच्या मिसा पयले 7:30 वरार कुर्सावाट आसतली. त्या दिसाची देवस्तुती कोण चलोवन व्हरता तांणी कुर्सावाट चलोवन व्हरची. येवच्या आयतारा वाड्याच्या
देवच्या इतर मिसा उपरांत वाड्याच्या सर गुरकारांनी थोडो वेळ विगाराच्या घरा संगत मेळचे घर बेतमेता विशीं मंडळ तशेंच वेळ ठरवूंक आसा. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन राणीपुरा घटक आपल्या बंगराल्या जुबले संदर्भात पेश केल्लो बंगराळी पयला स्मारक पुस्तक फिरगस दप्तरांत आसात. सर वाड्याच्या गुरकारांनी तुमच्या वाड्यांतल्या कुटुंबांक पावीत करूंक विनंती करता. तशेंच कोणें जाहिरात दिल्यात तांकां गौरव प्रती आतां मिसाळ उपरांत आतां आमी वांटतल्या. मोगाचनो भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन राणीपुरा घटक आपल्या बंगराल्या जुबले संदर्भी बंगराळी पावला म्हणून स्मारक पुस्तक पायस केला असता ह्या स्मारक अंक्याक जाहिरात दिल्ल्या जाहिरातदारांक गौरव प्रती आतां आमी वांटतल्या. हांव विनंती करता मानादीक बाब रोशन क्रास्ता आनी जाहिरातदारांक गौरव प्रती दिवच्याक. जाहिरातदारांनी मुखार येवन गौरव प्रती स्वीकार करची. क्वीन मेरी डेकोरेटर्स अँड इव्हेंट्स सचित डिसोसा, स्टीफन डायरीस अँड कुटुंब आमकार आनी वाडो, राणीपुरा एकवट दुबय, CLC राणीपुरा, Ethan Samuel and Aaron Ruben family, Vijay Rekha आणि family, Adeline आणि अविटा डिसोसा कुटुंब, शशिराज डिसोसा आणि कुटुंब, मायकल फेल्सिन फेरावो आणि कुटुंब, अरुण रितेश फेरावो आणि कुटुंब, कॅनेट डिस्टिन डिसोसा आणि कुटुंब, जॉयलस फेर्नांडिस आणि कुटुंब, अनिल सेबेस्टियन डिसोसा, लिली मोंतेरो आणि कुटुंब, फेलिक्स मोंतेरो आणि कुटुंब, लाविटा सॅन्टस आणि प्रीतम डिसोसा कुटुंब, नेल्सन सुमन डिसोसा आणि कुटुंब, नॉयल प्रशांत आणि प्रियांका फॅमिली, पॅशन डेकोरेटर्स सुरतकल, किरण आणि रेश्मा कुटुंब, ग्लॅडिस डिसोसा आणि कुटुंब, सोसा अरेंजर्स एलियार पदव, वेलंकनी साउंड्स अँड लाइटिंग्स फजीर, बेबी ऑस्टिन डिसोसा आणि कुटुंब, रॉसली फेर्नांडिस आणि कुटुंब, डोल टोर्नाडो टीम ICYM बोरीमार, रोसन रेश्मा आणि कुटुंब, मदर कॅटरस, लिओन इव्हेंट्स लिओ राणीपुरा, नितीन आणि अश्मिता मोंतेरो कुटुंब, वेलंकनी माता टूर्स अँड ट्रॅव्हलर्स, जोकिम रोड्रिगस आणि कुटुंब, लुमिनस बॅटरी रॉबिन आणि मिस्टर विनय, जोहान डिक्रूस आणि कुटुंब, सुनील आणि अनिता डिसोसा कुटुंब, प्रशांत आणि रिशान फॅमिली, जॉन बॅप्टिस्ट डिसोसा आणि कुटुंब, अशोक फ्लाविया वेगस फ्लाविया फेरावो आणि कुटुंब, फादर अनिल डिसोसा आणि कुटुंब, स्टीवन रॉच आणि कुटुंब, रोशन आणि प्रीमा लोबो, जॉस्टन आणि अन्सिडा पिंटो कुटुंब, उलिया बॉयज राणीपुरा, UCA राणीपुरा, ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन, कैथोलिक सभा राणीपुरा, डॉल्पी शांती डिसोसा आणि कुटुंब, युनिव्हर्सल DJ साउंड्स राणीपुरा, गुरकर प्रतिनिधी आणि संदे सान लॉरेन्स वाडो, गुरकर प्रतिनिधी आणि सर कुटुंबदरा बाळोक मोरी वाडो, गुरकर प्रतिनिधी आणि कुटुंबदरा आमकर आणि वाडो, यश स्टुडिओ कुत्तर, यशस्वी मेडिकल्स कुत्तर, ॲलन जेस्लिन लोबो, किरण एंटरप्राइजेस, चार्ल्स विक्टर डिसोसा आणि कुटुंब, हिल्टन कॅटरस, स्टार स्टुडिओ पच्चू पेरमनूर,
कॅथोलिक स्त्रियांची मंडळी राणीपुरा, थॉमस शार्लेट डिसोसा आणि कुटुंब, संदेश फाउंडेशन बज्जोडी, लूकस एरेंजर्स तोक्कोट, बेनेट नविता क्रास्ता, वेलंकनी स्टील्स अँड सिमेंट कुत्तर, प्रेसिला डिसोसा अँड फॅमिली कारकोड, स्वीटी लोलिटा कुवेल्लो, दीपक डिसोसा, डेनिस वनिता लोबो, प्रेसिला नवीन वेगस, ॲशल वेनिसा मिनिचस. देव बरे करूंक सोमेस्ता. बंगराळी पावला हो जुबले वचो स्मारक आमको पायस करूंक सहकार दिल्या फिरगस विगर बापांचो, दियकन विलियम डिसोजा, संपादकी मंडळीच्या संदेशाचो, विशेष जावन सर ICYM संदेशाचो हांव उपकार बावडटां. व्हडा माफान जाहिरातां दिवन आदार दिल्या तशेंच लेखनां दिवन सहकार दिल्या सोमेस्तांचो हांव आभार मानतां. गांवांत तशेंच परगांवांत वस्ती करच्या सर फिरगसकरांचो, हितचिंतकांचो, दानींचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. तुमकां सोमेस्तां फिरगस फेस्ताचे अभिनंदन पाठयतां. बरें फेस्त मागतां. म्हाका जनो उबे राव येतलें आमकां सोमेस्तांक हांगासर आपोवन ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आपोवणी दिल्लो. तशेंच ह्या सगळ्या फेस्ताची जबाबदारी घेवन हाच्या फाटल्यान वावर केल्लो जावन आसा तुमचो तो विगार बाब मनादी बाब संतोष डिसोजा. त्या देखून ते सुटसुटीत याजाक आमी सभारपोटी सांगता मेळटा. तो थंयसर म्हाका भेट करूंक येता. एक विशेष म्हळ्यार आमी एकामेका भेट करची न्ही सदांच आमी बिजी आसता पदरा, पूण म्हाजो संतोष म्हाका तो मस्तवडी भेट करूंक आयला. हेणे वाटेर येताना थंयसर भेट करची ते एक विशेष रीत हांवें पदरा पदर समजून घेतली. आनी हांगासर जायतो वावर ताणें केला वापरपाचो जबाबदारी घेवन. आनी आज हे फेस्त व्हडा जावपाचें आचरण करचें जाल्यार ताचो सहकारचो वावर आसा. त्या देखून हांगासर आसल्या सकळ ह्या जागांच्या नांवान बाब संतोशाक हांव बरें फेस्त मागतां. आनी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ताका बरें फेस्त मागता आसतना म्हणजे मुखले मिसावाची वावरांत ती मोरी माय ताका आदार दिवन दी, बरी भलायकी ताका दिवन दी आनी ताका सुटसुटीत राखून दी म्हणून आमचें मागणें जावन दी. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Jesus, so more, I'm
शिक्षक आमच्या दुश्मनाचे वाटोचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नदी